पावस आयलो काय पणजे करंजाळी तोकार सिवेज ओव्हरफ्लो 4-5 वर्सां जाली लोकांची घाणींतल्यान सुटका ना। तांचो आमदार मुख्यमंत्री राज्यपाल मुखेल सचिव महापालिका PWD सगळ्या कडेन कागाळी पावल्यो कोणूच कांयच करपाक तयार ना। थंय लोकांचे फ्लॅट हॉटेलां मिठाईची शॉपां आसात गिरायक भितर सरूंक सोदिना। सरकारी यंत्रणेन खंय मात तरी दोळे उगडचे। Our building is suffering for the last 2 years. Every year this is the same problem. Whether we cannot walk, we cannot put our things, and we have to open our windows and balconies. How we will do our work? It is such a stink, from the front it is blocking all our chambers there behind. So क्या हो गया अभी? We cannot even do anything. मतलब we cannot walk on that area. Now our water tank is over there. How we will go and on our pump and it's very inconvenient for all our tenants who are staying in this place. Did you complain to your MLA concerning? No, just now only a few days back he came, but earlier we have been writing letters, no response. सर यहाँ पे बहुत फास्ट पानी आता है और ओवरफ्लो होता है और यहाँ तक पानी भरता है। यहाँ पे ये पटरी तक पानी भरता है। कभी कभी तो अंदर आने का डर रहता है। हांगा फाटी हांगा ह्या ज्या घाणीने डेंगू सुद्धा जाला आमगेल हांगा पुरा डेंगू नंतर हे आमी लेटर बरयले त्या सांग असिस्टंट इंजिनियर बरयले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बरयले प्रिंसिपल इंजिनियर बरयले नंतर आमी हाका करून सांग आमगेल भाई सुद्धा आमी लेटर फॉरवर्ड केले आमगेले आमदार न्ही भाईक सुद्धा केले पण अजूनही कसले एक्शन करूना आणि PWD आमकां सांगला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सांगता काय ना ते अशें जाले तशें जाले हे पळोवया ते पळोवया इतलेच मुखार कसलेच मुखार हे ना आणि हांगा म्हाका भंय दिसता की आमी कशी रावची म्हण हांगा हे पुराय सगळी सिवरेज वयर येत आसा पुराय कितले दीस जाले हे आता येवन पावस सुरू जाल्लो पळय म्हळ्यार जून 6 धन आज पर्यंत हे सगळी चल्ला पुरा अशी आणि तुम्ही लेटर बी बरयले आमी लेटर 2014 बरयले अखेर आता आमी बरयला ते आमगेले गव्हर्नराक रघुला सिन्हा बरयला आता ते बरयले ती लास्ट बरयले तेणे बरे चीफ सेक्रेटरी बरयले कोण सांग धर्मेंद्र सिंगान लेटर म्युनिसिपालिटी बरयले म्युनिसिपालिटीन PWD बरयले आणि कसलेच करना सांगा कितले वर्सां जाली हे आता जावन घेवन 2013 धन अशें आता हय अशें जायत आसा 2013 ला शॉप में कोई कस्टमर भी आ रहा नहीं, इतना गंदा बास आता है। हर साल ऐसा ही होता है। अभी मैं लेके अभी 8 महीना हुआ है। हाँ तो इस पार्किंग प्रॉब्लम है। कितना दिन हुआ ये अब ऐसा है? ये अभी जब से बारिश चालू हुआ है 4 महीने से चालू है ऐसे ही। पावसाच्या दडकांनी PWDचे गोंयभर वता थंय खणून टचअप केल्ले रस्ते व्हांवले। फातोडेच्या लोकांनी निषेध म्हूण रस्त्याचे फोंडकुलांनी झाडां लायली। 2 म्हयन्यां फाटीं पोन्न्या मार्केटाच्या सर्कला कडचो रस्तो बांदिल्लो। पावस सुरू जावन 1.5 म्हयनो जाता थंय आसा सगळ्याक फोंडकुलां गाडी व्हरप म्हळ्यार जिवार येता। फोंड्याय तेंच लोकांनी आवाज काडूंक सुरवात केल्या। 2 म्हयने जाले हो रोड केल्यार सो 2 म्हयन्यांनी हो रोड कित्याक फुटलो खंय गेलो आमचो PWDचो मिनिस्टर आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर रोड केल्लो तो 2 म्हयन्यांनी हो रोड फुडोवंक शकता पावस आतांच स्टार्ट जाता थिंगा केसो गेलो हो रोड दुसरें म्हणटा ते सिग्नल पडटा सिग्नल पडून लोक तर सुटून येयलो हिंगा हे फोंडाक लागून ट्रॅफिक जाम जाता आनी दुसरें सिग्नल चेंज जाता सो लोकांक वचोंकूय मेळना गव्हर्मेंटाक म्हणजे हे गोंयचे आनी मातसो रोड सारको करचो गो आमी जाणटे मनीस न्ही आमकां त्रास जाता ते वटे ह्या फोंड्या सिटिजन्सान फोंड्यांतले रस्ते काबार जाल्यात म्हणून इश्यू केला। आमी म्हयनोभर पळयता की फोंड्याची सगळी जनता सगळी म्हयनोभर पळयता थंयच्यान सावयवेऱ्याच्यान जो रस्तो सुरू जाता म्हणजे सावयवेऱ्याच्यान जो रस्तो सुरू जाता तो हांगासर आपल्या निलगिरी हिल्स मेरेन ह्या वटेन हांगा जो कवळ्यार हांगासर बायपासाचो सुरू जालो तो त्या वटेन बेतोड्या मेरेन हे जर अंतर पळयत जाल्यार रस्त्याचेर एक रस्तो म्हाका दाखयचो जो रस्तो सेफ आसा फोंड्याक एका टायमार जेन्ना आमी खंय तरी हुबळी धारवाड बेळगांव अशें गांवांत जेन्ना भोंवताले न्ही तेन्ना अशें रस्ते खंय तरी दिसताले आयज तुमी जेन्ना फोंड्या भोंवतले हांव भायलें सांगना तुमी जेन्ना फोंड्या तुमी जर खंयच्या रस्त्यार भोंवात तर तुमकां अशें रस्ते दिसतले की थंय तुमकां गाडी चलोवपाक न्हय चलपाक भंय दिसतलो गाडी चलोवपाची कुशीकूच दवरया सो आनी तरी जे रस्ते आसा ते एकदम तेंची अशी स्थिती आसा की तूं चलोनूय वचपाक शकना गाडयेनूय वचपाक शकना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। आल्मेदा कडल्यान सुरू करूया आमी आल्मेदा कडल्यान सकयल देंवले ओशन बारा कडल्यान सुरू जाता थंय एकदम म्हणटे अशें पोट फुगलेलें कशें आसा फुडें पावलो थंय दोनी कडेन शेत आसा थंय हाडून फातर घातल्या थंय कितें उंच करून थेयलां गाडी घेवन गाडी कशी चलोवपाक
प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.